मोगाच्या सर्व दिव्यवाणी लाईव्ह वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. कर्नाटका प्रांत्याच्या कपुजनांनी बेळतंगडी क्षेत्रांत सलोनच्या दया विशेष इस्कोलाक तुमकां मोगाचो येवकार. फाटल्या 5 वर्सां सावन ह्या दया विशेष इस्कोलांत जावच्या ह्या बऱ्या कामाची एक नदर तुमचे मुखार हांव दवरतां. हें सर्व तुमी पळया आनी हेरांकी तुमी दाखयात. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲೇ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. मोगाच्या इश्टानो, तुमकां समेस्तांक नतलां पेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. म्हजें नांव फादर विनोद मस्करेन आसा. गेल्या त्या 25 वर्सां तावन सामाजीक सेवा हांव करन आसा आनी हांगासर बेळतंगडीक येवन लगभग 15 वर्सां जालीं. हांगासर आमी बेळतंगडींत कपुचीन कृषीक सेवा केंद्र आदी दयाळ बाग आश्रम सुरू जाल्लें हें काम अजुनूय तें मुंदवरसून आसा. आमी कपुचीन पाद्र्या हांगासर दयाळ बागांत आनी हांगासर बेळतंगडींत जायत वावर आमी करन आसा, समाज सेवा करन आसा. देखून गेल्या त्या 15 वर्सांतल्यान आमी असलो वावर करन आसा आनी असलो वावर करता आसतना वर्तो दादोसकाय तृप्ती म्हाका जाल्या. त्या देखून ह्या कामांत कांय पुरासण ना. ह्या कामांत मेळची तृप्ती दादोसकाय एक उत्तेजन हर एक दिसा काम करूंक. आनी इतलें उत्तेजन मेळटा की ह्या कामाक रात जाल्ली ती म्हणून ना आनी रात जाल्यार ती म्हाका कळची ना, हें आमकां हांगासर कळना. गेल्या त्या 5 वर्सां आदी आमी हांगासर एक नवो संस्थो स्टार्ट केला. तो जावन आसा दया विशेष भुरग्यांचें इस्कल. ह्या इस्कल सुरू करचे तर आमकां जायत्या जाणट्यांनी ह्या गांवार आसच्या जाणट्यांनी येवन सांगिल्लें आसा, फादर तुमी इतलो वावर करतात, तुमी जाणात की ह्या बेळतंगडी तालुकांत जायतीं भुरगीं आसात विभिन्न सामर्थ्याचीं उण आशिल्लीं कुडींत. म्हणजे विशेष भुरगीं आमी म्हणटा, जायतीं भुरगीं आसात. त्या भुरग्यांक कांय म्हणी करा न्ही म्हणून सांगिल्ल्या वेळार तक्षणा कार्यगत करूंक सुलभ जालें ना. कित्याक म्हळ्यार आतां कांय नातलें आमच्या कडेन, कांय म्हळ्यार कांय नातलें, इवन बिल्डिंगी नातलें. आनी असल्या वखदां आमी सगळ्यांनी म्हणटाना करा करा जातलें जातलें म्हणून तांकां सगळें आपयलें. करा म्हणच्या कोण सकडेन आमचे इश्टां आसात, गांवचो लोक आसा, तांकां आपयल्ले वेळार ती म्हणा लागलीं की आमच्या कडेन दिवंक कांय ना, पूण तुमी कालें आशेतात त्या भुरग्यांक खाणा निमतीं तांदूळ जावंक पुरो, नाल्ल, तरकारी जावंक पुरो तें आमी दिता, बाकीचें तुमी पळोवचें पडटा म्हणून सांगलें. जायत म्हणून हांवें मस्तू जाणांक हांवें विचारलें आनी तवळ कुवेट वेलफेअर एसोसिएशन KCW ते मुखार आयले आनी अशें आमी सुरवात कितें गरज आसा एक इस्कलाक एक काटवण तें आमी तयार केलें तांच्या सेवे तांच्या आदारा मुखांतर. तवळ तांकां मस्त कश्टांचें जाल्लें जाल्यार तांणी फुलाची फाकली दिवन आमकां आदार दिल्लो जावन आसा. आनी अशें जायत्या जाणां कडेन आमचें कितें सोपाण आसा, आमचें एक काम कितें आसा हातीन घेवंक तांच्या कडेन सांगिल्ल्या वेळार तांणी उमेदीन मुखार आयले. तक्षण कितें गरज आसा एक मुळावें हळटाचें काटवण आमी रेडी केलें आनी अशें समेस्त ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक आपयलें. आतां आमचें बिल्डींग रेडी जालां, तुमच्या भुरग्यांक तुमी धाडयेत म्हणल्या वेळार तांणी म्हणलें जावन आसा, फादर ಹೇಗೆ ಕಳಿಸುವುದು, ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ನಮಗೇನೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ,
पूण हांगासर बांदप रेडी आसा जाल्यार भुरगीं कशें आपोवन हाडचें म्हणलें सवाल तवळ बॉम्बेच्या एकल्या मानेस्त मनशान आमकां सांगलें जाल्यार आमचे कडेन एक ॲम्ब्युलन्स आसा टेम्पो ट्रॅवल तुमी तें व्हरयेत म्हणून तशें तें बॉम्बेचें हांगासर आमी RTOक मेळोवन तेंचें कितें रेकॉर्ड्स आसा तें पुरो हांगासर कर्नाटकाक आमी ट्रान्सफर करून ती गाडी खुद्द हांवें ड्रायव्ह करून हाडिल्ली जावन आसा महाराष्ट्रांत पयले फावटी हांवें ओवरनायट आनी अशें सगळो दीस कितें हांवें ड्रायव्ह करून खुद्द म्हज्या हातांनी हाडिल्लें जावन आतां कितें तितली एक म्हाका उमेद खुशी एक गाडी आमकां मेळटा आनी फाल्यांतान आमी भुरग्यांक हांगासर आपोवन हाडन ह्या विशेश भुरग्यांक विभिन्न सामर्थ्याच्या भुरग्यांक आमी सेवा स्टार्ट करयत न्ही म्हणून आनी अशें आमी सुरू जालें ताच्या उपरांत आमचे भुरग्यांचे नंबर पळोवन आमकां आमच्या एका फ्राद भावान ताच्या इश्टा मुखांतर ओट्टू करून आनी एक आमकां टेम्पो ट्रॅव्हलर मेळचे बरी केलें तें मात्र न्ही स्टेट बँक ऑफ इंडिया ताका मॅनेजराक हांगासर आपयल्या वेळार ताकाय खुशी जाली ताणें आनी एक आमकां व्हेकल मेळचें बरी केलें आनी अशें 3 व्हेकल आसलें आनी आयल्या वार आमकां हांवें खुद्द वचून NMPTक न्यू मँगलोर पोर्ट ताचे कडेन विनंती केल्ल्या वेळार 2 वर्सां उपरांत इतले आमी प्रयत्न करून 2 वर्सां उपरांत आमकां आनी एक मिनी बस मेळ्ळें आनी आतां 4 बसां आसात आमी हर एका हळ्ळे म्हणजे हर एका घरां वचून त्या भुरग्यांक सकाळीं 7 वरांक हांगासर सुरू जाता भुरग्यांक वचून आपोवन हाडूंक आनी अशें हांगा पावता आसतना 9:30 वरां जातात आनी भुरग्यांक आपोवन हाडटात. एक भुरग्यांची स्थितीगत पळयत आसतना मस्त बिरमो दिसता एका भुरग्यांचे मुखामळ पळयत आसतना आमची काळजां भरून येतात कांय म्हण ह्या भुरग्याक करया मुखार या म्हणून आमकां बगता आनी अशें ह्या आमी वावर सुरू केला आनी आयल्या वारी आमी त्या भुरग्यांक फिजिओथेरपी मस्त गरजा मस्त कुडींत उण आसलीं आसात लागल्यार 30 भुरगीं आसात त्या 30 भुरग्यांक हर एक दिसा आमी फिजिओथेरपी दिवचें पडटा आनी आमी एका बऱ्या क्वॉलिफायड फिजिओथेरपिस्टाक नेमाक केलां तें फिजिओथेरपिस्ट बंटवळतावन येता हर एक दिसा येता आनी सकाळीं हांगा पावलेंत 8:30 9 वरां जाल्लेंत त्या फिजिओथेरपी हॉलाक येता आनी थंयसर तें तसो वावर सुरू करता ताच्या खातीर कितें च्या पिवचें नश्ट करचो तें खंय गुमानाक व्हरनासतना वचून डायरेक्ट वेता आनी सुरू करता न्ही जावन मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार तितल्या पयसतान येवन पुरासण आसता जाल्यार तें करता आनी मदें मदें तें ब्रेकी घेना आनी सांजे मुसोर तें करता सांजे मुसोर 4 वरां मुसोर अशें करता आसतना कितें जाल्यार समस्या नात कित्याक म्हळ्यार म्हजो वावर हांवें करीचें म्हणून आनी भरपूर रितीन तें करता. My name is Shravya. I'm a physiotherapist. I have been working here from past 1 year. Here we have around 15 kids with physical disabilities and we mainly focus on improving their functional ability like based on their ability like what they can do we design the protocol and mainly we focus on their activities of daily living such as brushing, eating, standing, sitting and walking. So based on their ability like if they are sitting in a wheelchair we focus on getting up from wheelchair, walking, etc. So here as you can see there are many kids with wheelchair bound and having balance issues, mainly cerebral palsy and autistic kids. Based on their ability we use different instruments such as ball pool, parallel bars, wall bar, steps and stairs and we train them according to their ability. आणि अशें आयल्या वार आमी एक बरें फिजिओथेरपी हॉल बरें केलां आमी ताका सादारण एक 3.5 लाखांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें गरजा तें पुरा आमी ताका थंयसर इन्स्टॉल केलां हाका जायत्या दानींनी आमकां कुमक दिल्या ते मात्र न्ही हर एक क्लासरुमांत कितें जगतें गरजा जावंक पुरो तांकां चेअरां
बेंचस डेस्क तांकां त्या भुरग्यांक साह जाल्लें तें आमी केलां. तें मात्र न्ही थोडीं व्हीलचॅरां म्हळ्यार ही 6-7 मेळटात व्हीलचॅरां 3 चॅरांनी. थोड्यांक कित्याक म्हळ्यार हर एकी सपोर्ट जावचें पडटा, तकली एकी सपोर्ट जावचें पडटा. थोड्या भुरग्यांक ती तकली राब्बर गुले बरी गुंता, तितलें एक गरज आसा थंय व्हीलचॅर. तें मात्र न्ही हातांक ताका सपोर्ट दिवचें, पांयांक सपोर्ट दिवचें, हांगासर पेंगटाक सपोर्ट दिवचें, हें सगळें तसलें व्हीलचॅर. एका व्हीलचॅराक 30,000 प्लस आसात. तयलीं व्हीलचॅरां आमी आयल्या वर्त 2 हाडलीं. आणकी 5 गरजात तयलीं भुरगीं आसात आयल्या वर्त सुमार एडमीट जाल्यांत आमच्या संस्थ्याक. क्लासिकल आसनी आमकां तरबेती दिवंक, तरबेती म्हळ्यार उंचलें शिकप कांय आमकां हांगासर शिकोवंक जायना भुरग्यांक. ह्या भुरग्यांक शिकप कितें म्हळ्यार पयलें सकाळीं उठून टॉयलेटाक वचचें, काकसा वचचें, थंयसर कितें नितळाय करूंक आसा ती नितळाय करची, तोंड धुवचें, दांत घासचे, आनी आपलीच कितें प्लेटी लोटे कितें वापरतात हर एका दिसा जेवणा वेळार नाश्त्या वेळार तें दिवंक तांकां शिकोवचें. आनी अशें असलें नडतें पुरो आमी शिकोवंक आसा तें आमी शिकयता. जायतीं भुरगीं शिकतात. स्टार्टिंगार सांगूं जायना, खंय कालें कितें म्हणून ना, तयलें पुरो तांणी गलीज करता आसतनाय आमी तें गलीज म्हूण लेखी नासतना त्या भुरग्यांची आमी सेवा साखळी करता. आनी आतां खुद्द तेच म्हणटात म्हाका अशें म्हणटात समजता कितें गे म्हणून, आनी तें करतात. आनी अशें नितळाय आमी सांबाळटा. नितळाय एक आमचें पयलें आद्यत. आमचे सिब्बंदी, आमचे कामाची सगळ्यां कामाचे स्टाफा सगळ्यां बऱ्या तरान तांची सेवा साखळी करना आसात. 9 जाणां स्पेशल एड्युकेटर्स आसात, टिचरां आसात, आनी 6 जाणां हांगासर हेल्पर्स आमी म्हणटा असिस्ट करचीं, कुमोग करचीं आसात. 4 जाण ड्रायव्हर्स आसात. मागीर 2 जाणां फिजिओथेरापिस्ट आसात. आनी बाद्यार आस्पत्रेंतल्यान तोळ हांगासर आमच्या भुरग्यांक डाक्टर आनी नर्सां येवन तांची भलायकी तपासणी करतात, तांकां चिकित्सा दितात, आनी अशें आदार ती आमकां दितात. असलें पुरो वावर आमचो बळान चलता. स्टार्टिंगार खाली 15 आसलीं भुरगीं एकाच म्हयन्यांत 40-50 जालीं, आनी आतां 110 भुरगीं आसात. 110 भुरगीं तिका कांयच न्ही, कित्याक म्हळ्यार ह्या तालुकांत 700 भुरगीं आसात. एकेका घरांनी 13 जाणां आसात. 13 जाणां स्पेशल भुरगीं, विभिन्न सामर्थ्याचीं भुरगीं, आनी 13 जाणां थोडे कडेन चेडवां अशें पुरो आसात. अशें म्हणटाना परिस्थिती मस्त कश्टांची ह्या लोकांची. देखून आमी दिवची सेवा धर्मात जावन आसा. फ्री सर्वीस दॅट इज वी आर रेंडरींग हियर. अशें म्हणटा आसतना त्या कुटुंबांत कांय आशेवंक जायना. एका कुटुंबांत 13 जाणां स्पेशल भुरगीं आसा म्हणटाना कितें आशा येता हितून, तांचें कांय कुमोक ना. तांचें कुमोक कितें त्या भुरग्यांक हांगासर ताणें धाडचें, आनी आमी खुद्द आमच्यो व्हेकलां तांच्या घरा वचून आपोवन हाडटात. म्हणजे हें ट्रान्सपोर्टेशन कितें आपोवन हाडचें व्हेकलार तेंय फ्री जावन आसा. ह्या आवोपी कांय दिवंक तांचे बरी साध्य ना. असल्या वखदां आमी धर्मात रितीन ही सेवा करता आसतना आमकां मस्त अडचण आसा जाल्यार ती अडचण आमी लेखी नासतना उमेदीन आमी आमचो वावर करचो जावन आसा. संतोशान आनी त्यागान आमी करचो जावन आसा. हाचे वरी आमकां मस्त दादोसकाय मेळटा. त्या देखून आमी करचें. आमकां थोडे बघता की येवच्या म्हयन्यांत कशें आमी स्टाफांक सांबाळ दिवचो, कशें आमी चलोवचें. तरी पटी आमकां एका रितीचे
एका रितीचे आमकां कावजणी जावंक पुरो एंग्जायटी जावंक पुरो आसता आसल्यार ती आमी लेखी नासतना मुखार आमी वेचे आनी वावर करचो कोण ना कोण तरी आमकां कुमकेक येतात आनी ह्या वक्ता आमकां जायती गरज आसा आनी तुमी तुमचो सहकार तुमी दियेत फूल ह्या फुलाची फाकळी तुमी कितें दिवंक शकतात तेन्ना आमकां एक व्हरतें आमकां बेसांव देणें जावन आसा ह्या भुरग्यांक आमकां उमेदीन सेवा साखळी करूंक हांगासर हांवें तुमकां सांगलें उलोवंक येनातलीं भुरगीं आसात तिके वाडोवन आयल्यांत कित्याक उलयना म्हणून पेरंट्सांकी गोत्तुना आवय बापूयकी गोत्तुनात कित्याक उलयनात म्हणून. My name is Vinaya. I'm a speech therapist and I'm working here for the last 1 year. Here I have 26 children for speech therapy who's having various kind of speech problems. In the basis of their ability and provisional diagnosis, we used to set goal for them like long-term goal and short-term goal, and based on that we are providing speech therapy for children. In that I have 6 hearing impaired children and some of them have hearing aids and most of them are not having hearing aids, and it's because of their financial issues. So that itself our children are facing problem with speech as well as hearing. And also we are trying to make an AVT room, means auditory verbal therapy room, which will help our children to improve their abilities more. हांगासर तांकां स्पीच थेरपी विशयांत ते पुरा टेस्टांनी पुरा केल्ल्या वेळार आमकां कळ्ळें की तांकां एक इयरिंग एड इयरिंग एड दिल्यार ते उलोवंक शकतात म्हणून आनी अशें आमी आयल्या वार तेगा जाणांक दिलां एकेकाक 60,000 30,000 अशें पुरा कॉस्ट आसा पूण अशें म्हणटाना आमकां दिवंक बारीक कश्टांचे संस्थ्याक हे मस्त कश्टांचें जाता तितलें मात्र न्ही आणकी सुमार 5 जाणां भुरगीं आसात तांकां इयरिंग एड गरजा ते देखून कोणी दानी आसा जाल्यार तांणी मुखार आयल्यार आमकां व्हरतो संतोश ते मात्र न्ही ह्या भुरग्यांक ती स्पीच थेरपी दिता आसतना थंयसर डिस्टर्बन्स आसूंक नजो अडकळ आसूंक नजो अडकळ जावं पुरो अडकळ आवाज या हेर अडकळ एकामेका पळोवचें तेणें पळोवंक नजो अशें इशीन पळोवंक नजो पूण थेरपी करता आसतना थंयसर कॉन्सन्ट्रेशन गरज आसा ते कॉन्सन्ट्रेशनाक आमकां एक ऑडियो विज्युअल एक थेरपी रूम गरज आसा AVT रूम म्हणटा AVT रूम थंयसर आसा जाल्यार न्हीद जावन आमी थेरपी दिवचें चड इफेक्टीव जाता आनी ते भुरगें उलोवंक शकता आनी ते भुरग्याक कितें उच्चारण करूंक आसा तें बेगीन तें करूंक शिकता आनी तें उलोवंक शिकता आयल्या वार जायते बदलावण जाल्या जावंक पुरो फिजिओथेरपी केल्ली भुरगीं ती मांद्रीर आशिल्लीं फ्लॅट जावन आशिल्लीं आतां बसतात चलतात आनी हांगासर उलोवंक शकनातलीं भुरगीं उलयतात उलोवंक उच्चारण शिकतात अशें म्हणटाना व्हरतो संतोश भोगता हें सगळें साध्य जालां तुमच्या तसल्या बऱ्या मनाच्या भावा भयणी वरवीं त्या देखून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या क्रिसमस वेळार कितें तुमी करचितात तातूंत इल्लोसो म्हणी एक बगलेक दवरून आमच्या भुरग्याक फुलाची फाकळी दितात जाल्यार न्ही जावन व्हरतो संतोश जेजू मनीस जाल्लो मिस्तेर आमकां समजतलो मात्र न्ही तो संतोशय आमकां मेळटलो ह्या भुरग्यांक इल्लें तुमी तुमच्या इनकमांत वा कितें तुमचें करचिता जावंक पुरो ह्या फेस्ताक करचीत आसतना इल्ले बगलेक दवरून ह्या भुरग्यांक दिया आनी तो तुमचें क्रिसमस आणकी चड संतोश भरीत जातलें तुमकां हांवें सांगले प्रमाणे ह्या फुलाची पाकळी दिवंक मोन आसा जाल्यार हांगासर आमी आमचें अकावंट नंबर डिटेल्स आमी दिता तुमी खुद्द घरा बसूनच तुमी आमच्या त्या अकावंटाक तुमी पयशे घाली येता आनी अशें कुमोग करी येता देखून हांगासर आसा आमचे अकावंट नंबर डिटेल्स दया करून तुमी संपर्क करी येता या खुद्द जावन म्हजें फोन नंबरय आसा सकला त्या फोन नंबराक तुमी कॉल करी येता आनी कितें विवर तुमकां गरजा आमी दितले हांव तुमकां सगळ्यांकी बागी परत बागी नतालां फेस्त आनी शुभाशय हांव पाठयतां देव बरें करूं.